दिव्यवाणी 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 मुगाच्या भाव भयणीनो एक ब्रदर म्हाका मागण्याचो मनीस थंय 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 मागण्याक येता आनी थोडो लोक ताच्या मागण्याक चड आनी चड येता आनी तो मागण्याचो मनीस म्हाका फोन कर म्हणलो आनी इतले साबार जण गूण जाल्यात, ओली पिडा गूण जाल्यात, ओली पिडा साबार वर्सां जावन गूण जायनासली पिडा गूण जाल्या आनी खंय हिलींग जाता म्हणून देखून पिडा मागल्या तक्षण हांव इतले पटी म्हणून सांगता, 50 पटी म्हणून सांगता, देवाचे उतार दिता. एका पिड्याक म्हजे लागीं एक देवाचे उतार आसा. हांव त्या देवाचे उतार काडटा ताका दिता 50 पटी म्हणा, 20 पटी म्हणा, 30 आनी 3 पटी म्हणा म्हणून रिपीट करा, रिपीट करा, रिपीट करा, 30 पटी रिपीट करा, 30 आनी 3 पटी रिपीट करा, मागलें मेळटा म्हणून. आनी 30 आनी 3 पटी रिपीट करतना लोक बरो जाता. हांव हें शिकयता येता, देवाचे उतार दिता आनी ते रिपीट करतात म्हणून. सपार तेंपात हांव तो म्हाका सांगून आसा आनी म्हाकाय बगता आनी इतलें बरें करता न्ही म्हणून आनी हांव आनिल्लें चड बरें जावं दीत ब्रदर म्हणून मागचें जालें. इतल्या जाणांक कामां मेळ्ळीं, इतल्या जाणांक विजा मेळ्ळी, इतल्या जाणांक भारी सांबाळ सोडलो, प्रमोशन मेळ्ळां, हांव सांबाळ सोडलो, इतलें बरें जाता येता. आनी कशें तूं करताय? हांव म्हजे कडेन टेस्टमनी आसात पळय जे हांव टेस्टमनी सांगता, देखून लोक मस्तू लायक करता आनी येता. आनी हांव देवाचे उतार 30 आनी 3 पटी रिपीट करून दिता. एक तांकां देवाचे उतार दिता, एक या सकाळींच्या म्हणाचे, दनपारांच्या म्हणाचे, संजेच्या म्हणाचे. ताणें 30 आनी एक उतार 30 आनी 3 पटी म्हणाचे. सकाळीं 30 आनी 3 पटी, दनपारां 30 आनी 3 पटी, संजेर 30 आनी 3 पटी म्हणाचे देवाचे उतार. मागलें मेळटा म्हणून 30 आनी 3 पटी म्हणून. मागीर म्हाकाय खुशी आली ताची. इतलें बरें करता, लोकांची पिडा म्हणी गूण जाता न्ही, जावं दी पिडा गूण जावं दी, कामां मेळटात न्ही, मेळून दी, बरें करता न्ही म्हणून. म्हाकाय बारीक खुशी, हाका खोलो देवान एक सकत दिल्या, खोलो फावर दिला हाका म्हणून. मागीर परताचे फोन आयले. बरो करून उलयलो. मागीर म्हणलो, फादर तुमकां फाल्यां ह्या मनशाची वळख आहा गे तुमकां? वय ब्रदर म्हाका वळख आहा ताची. न्ही म्हाका एकल्यान सांगलें तुमचे कडेन सांगल्यार काम जाता म्हणून. वय गे कालें तें सांग म्हणून सांगलें. ना फादर तुमकां फाल्यां आयल्या मनशाची वळख आहा गे? वय वळख आहा. पळय फादर तो ह्या कंपनीन तो व्हडलो सिनियर मॅनेजर. म्हज्या पुताचें काम गेलां फादर. 2 म्हयने जावन हांव म्हज्या बायल आनी मागता पुताक काम मेळोना फादर. मागा फादर, 2 म्हयने जावन आमी मागता फादर. आनी पुताक 2 भुरगीं आसात आनी 2 भुरगीं म्हजे सुणी बऱ्या कामार आहा पूण तो 2 भुरग्यांक पावना फादर. पुताक काम जायचेंच फादर. 2 म्हयने जाले फादर काम ना. तितके इन्फ्लुयन्स करतात गे फादर. ताका मॅनेजराक तुमी फोन करता जाल्यार खंडीत जावन मॅनेजराक तुमी फोन केल्यार मॅनेजराक तुमी फोन करा फादर आनी फोन कर सांगा म्हज्या पुताक काम दिवंक त्या कंपनीन. तुमी सांगल्यार तो मॅनेजर खंडीत काम दिता म्हणून. हांवें सांगलें तुज्या पुताक सांगून तें देवाचे उतार दिवं ना तुवें. 33 टायम्स रिपीट करूंक सांगून तें आसूं न्ही फादर सोडा तुमी. त्या लोकांक आमी सांगता म्हणलो जोर आसलो. पळया गी हेरांक सांगूंक 30 आनी 3 पटी आमी रिपीट करयता आनी आमी देवाचे उतार दिता. गूण करांक कामां मेळटा, विजा मेळटा, बरें सांबाळ मेळटा, प्रमोशन मेळटा म्हणून टेस्टमनी दिवन ताच्या पुताचें काम गेल्या वेळार आनी 2 म्हयने काम मेळोना म्हणून म्हजे कडेन फोन करून त्या मॅनेजराची तो म्हजे वळखीचो तो बऱ्या कंपनीन काम करता. तें एक काम जॉब आसा म्हणून कळ्ळें. मागीर ताका फोन कर म्हणालो म्हणून. देखून हांवें म्हळें एक हप्तो आमी दोगे रिपीट करया गे म्हणून विचारलें. तुजो पूती रिपीट करून दी, तुजी बायली रिपीट करून दी, तुजी सुणी रिपीट करून दी, हांवें 30 आनी 3 पटी रिपीट करया गे देवाचे उतार. ताका काम मेळटा पळया गे म्हणून. आनी तशें आनी मागीर ताका इंटरव्यू आमचो पावला तो. ताका काम मेळोवन दी म्हणून मागया आमी. तशें मोगाच्या न्हू हाका म्हणटात आमी कापाटपण म्हणून. आतां जेजू पळया गी तुमी कापाटी जावन नजो म्हणटात. हांव तुमकां कापाट्यान म्हणटा. भोव जावन आसा संदेश आयच्या ह्या आयतारचो कापाटपणा विशयांत. आमी हेरांक एक सांगता रिपीट करा, वखदां वचनाकात आनी तुमी दाक्तरा लागीं वचनाकात, तुमी आस्पत्रे वचनाका म्हण सांगतात प्रिचिंगा वेळार. आनी आमी हे रिपीट करा बरें जातात म्हणून.
आनी तशें सांगून 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 लोकांक मंगो कर आर्यांनी लोक येवच्या बरी करतात आर्यांनी लोकांक पिशें करतात सांगून रिपीट करून टेस्टमनी दिवन आनी ते लोकांक मुखार रावन टी व्ही लागून परत्यान लागून हांव ओडलो म्हणून पावर आसलो म्हूण दाखोवया म्हणून सांगून लोकांक येवच्या बरी कर अशें चलते तासा संवसारार असो पुरो लोक जमा जाता एकठांय जाता म्हणून पळय हाच्या फाटलो गूण पळया कितल्या वर्सांसान हांव हिलींग करतां हांव अजापां करतां ओले मिराकल म्हणून हांचे प्रॉस्पॅरिटी गॉस्पल म्हूण आयलां प्रॉस्पॅरिटी थियोलॉजी आयलां म्हणून हांकां पळय देखून तेशें करतात देखून कुडीक म्हत्व कुडीचें म्हळ्यार पयशे दुडू काम ह्या विशयान म्हत्व जिणी परिवर्तन जेजून सांगलें पाथाक राडा तें हांच्या तोंडार नातना हांच्या पाथाक राडा म्हणलें येना जिणी बदलिया म्हणून येना फक्त टेस्टमनी जिणी बदलली टेस्टमनी हांवें पळोवना हांवें जिणी बदलावन बरो जालो हांव स्पिरितान भरलां देवाचें काम आतां देवाक मागण्याक टायम दिता म्हणलें हांवें पळोवना आसो पुरो म्हाका खंय मेळोना और एक टेस्टमनी जावन पळयता पयशे मेळ्ळे म्हाका पिडा गूण जाली ती पिडा गूण जाली ही पिडा गूण जाली ताका गूण जालें हाका गूण जालें जिणी बदलली देवा लागीं आयलो परिवर्तन जाली ಎಂತ म्हजें मिराकल जिणी बदललें म्हजें मिराकल सांत ऑगस्टिना बरी फातकी जिणी येतावन बऱ्या जिणेक आयलो सांत मोनिकान केल्लें अजाप तिच्या मागण्यान सांत ऑगस्टीन आपलो पूत वायट ती वाट सोडून बऱ्या जिणी येवन आनी तो देवास्पनांत वाडोवन तो एक उत्तुंगाक देवास्पनाच्या सांतीपणाच्या जिणेक आयिल्लें आमी पळयता तें व्हडलें अजाप तें मिराकल ताचे बदला हात गूण जालो पांय गूण जालो पयशे मेळ्ळे दुडू मेळ्ळो हें पुरा सर्वनाश जावन उरचें न्ही सस्नाक बाळचें आमचें होलिनेस देखून रिपीट करा म्हणचे आखताने रिपेंट करा म्हणून ताका हांवें सांगलें आज तर ब्रदर रिपीट करा 30 फावटी रिपीट करा 15 फावटी रिपीट करा म्हणनाका 30 फावटी हर एका घडये तुमी रिपेंट करा रिपेंट म्हळ्यार पाश्चात्ताप पावा जेजून शिकयलें आयचो आयतार वो 30 आनी 1 आयतार ह्या आयतारा दिसा जेजू आमकां सांगता तुमी घडये आमी रिपेंट जावंक कोण रिपेंट जाता रिपेंट म्हळ्यार पाश्चात्ताप पावा पाताक रडलो मनीस तो कापाटी न्हय म्हणून जेजू सांगता देखून मोगाच्यान सांगोंक कापाटीपणा विशयान सांगतना आमी आनी एकल्याक हांव बोट दाखयना आमी थोडे फावटी आमी त्या पासांत पडटा कापाटपणाच्या पासांत पडटा एक फावटी आमी सर्मा म्हजे कडेन मस्त जणी सरताले दुकराचें मांस कवियत की म्हणून मस्त जणी सरताले हांवें दुकराचें मांस खावंक सोडलां एक 5 वर्सां आदीं 4 वर्सां आदीं हांवेंय वो शर्मावेक सांगलां दुकराचें मांस कवियत की नाका गे म्हणून खाणा पियोवना विशीं पवित्र पुस्तक कितें सांगता देवाचें उतर पवित्र पुस्तक कितें सांगता गे म्हणून हांवें तें एक शर्माव सांगलां मस्त जाणांक तो आयकला जायत्या जाणांनी तो त्या तोळ आयकताले म्हजे शर्मा मस्त आयकताले खाणा पिना विशयान सांगिल्लें दुकरा मांस कविता गे म्हणटा मस्त जाणांनी सरला म्हजे कडेन अरे तिरसो पाद्रा म्हणटाना लोक येवन विचारता तशें देखून मासली खंयची कायदे खालें कोण जोगी म्हणून हांवें सांगलां खाणा पियोवना विशयान सांगतना मासली पवित्र पुस्तक सांगता द्वितीय नियमान सांगता फाकाटी आशिल्ली आनी कोवळां आशिल्ली मासली कायजे म्हणून त्या धर्मार हांवें सांगलां सोदून काडून सांगलां तारल्यांक शिमटे आसा पाकाटे आसात कोवळांय आसा बांगड्यांक पाकाटे आसात शिमटे आसा कोवळां आसात आनी शेवटो ताका कोवळांय बरी आसात पाकाटे आसात येरल्यो कोवळांय आसात आनी ताका पाकाटे आसात ह्यो काव्यत म्हणून बायबलान सांगलां पूण पाकाटे आनी कोवळां नातली आंगाचेर कोवळां नातली सांगट्यारांक कोवळां नात देखून ती नंजी पळया देखून आमच्या घरा सडाव सांगट्यारांक नातली नंजी जाता म्हणून लेपो ताका पाकाटे नात सुंगटांक पाकाटे नात कोवळांय नात कुबे कोवळांय नात पाकाटे नात कोण जो म्हूण तें हांवें सांगलां हाचेर हांवें म्हज्या त्या शर्माचेर सांगलां मागीर म्हणजाती आसतना खंयचे काव्यत खंयचे कोण जो म्हणून देवाचे उतार सांगता पवित्र पुस्तक सांगता जाल्यार म्हळ्यार नाक्षी एकच आसली वचकोण नाक्षी मदली नाक्षी ती चिराजे 2 जायचे आतां गायचे पळय मुख्ल्यो नक्षो 2 चिरल्यात एक नाक्षी येनेक तेने 2 नक्षो आसात मुखार आनी देखून बोकऱ्याचे कवियत गोरवांचे मांस कवियत देखून बोकरो ताका 2 नक्षी ताचे नोकरी मदें पटल्या चिरल्या आनी म्हणजाती पळयतना नाक्षी पळयता आमी 1 गी 2 गी म्हणून आतां गोड्याचें मांस खावंक ना कित्याक म्हणजे एकच नाक्षी ताका मुखार एकच वूफ इज वन ओन्ली इट इज नॉट डिवायडड इंटू 2 एकच मुखार
म्हूण सांगलां हांवें. मागीर दोन संगत्यात म्हणजाचें कशें मासलेक फाकाट्या आनी कोवळांगी म्हणजातीक नक्षी आनी रुमिनेशन म्हळ्यार दिसाक तण आनी थोडीं फळां आनी खातात, रातीन तीं पिठो जायनातलीं फळां परतून हाडून ती चिंतात रुमिनेशन करता. रुमिनेशन म्हळ्यार तोंडान घालून परतून भितर पोटांत जावन बरें हाडून साबून परतून गिळटात जिरवण जावच्या बरी. ती सकत तांकां आसा. ती गोरवांय करतात आनी ती म्हणजा आतां बकरेय करतात. भितर केल्लें भायर येता. वणटें करता पूण वणटें करतात पूण ताची नाक्षी एक जाल्यार वणट्याचें मांस खायना आमी. कॅमल मांस खायना, ताची नाक्षी एक. गोडोय केल्लें राती फाटी हाडटा आनी साबून परतून पिठो करून भितर काडटा, पूण ताका नाक्षी एकच तुमकां दोन नाक्षी एकत्रचे. आतां दुकराच्या मांसाक हें एप्लाय करया आमी. दुकराच्या मांसाचे मुखार दुकराचे दोन दुकराक ती नाक्षी मुखल्यो नक्षो एक दोन आसात, मदें चिरल्या ती. देखून तें बायबला प्रकारत आसा. पूण तो केल्लें खाण फाटी हाडून परतून चिवोवन फाटीं घालना. रुमिनेशन ना. तो च्यू करना, केल्लें खाण च्यू करना म्हणून. देखून दुकराचें मांस खायनात म्हणून. आनी तो तेगे दुसरे विशय सांगता न्हू, हांवें तें बायबलान ना न्ही दुकरा मांस कित्याक खावचें म्हणून हांवें मांस खावचें सोडलें. 4 वर्सां मांस खावन हांवें 4 वर्सान मांस खावना. मागीर पोलाणी दिसा म्हाका ती कशी अस्कत जाल्यार बरी बगतालें म्हाका अस्कत. रगत परिक्षा करूंक गेलो. म्हजी डायबिटीज 128 आयल्या. 128 म्हणसर लागीं वयर चडल्या. म्हाका डॉक्टरान 100 तासाचे बद्दल 28 चड आहा व्हड न्ही, हांव वखद दिना, पूण 17 कणे डायबिटीज येवंक तुमकां. मागीर हांव गुळयो दिता. तुमकां गुळयो नाका जाल्यार तुमी 17 कणेचे. मागीर कालें करचें 17 म्हणून. मागीर हांव इटलीच्या डॉक्टराक फोन केल्यार म्हाका डायबिटीज येवचे तासा कालें. इटलीच्या डॉक्टरान म्हाका ताचें एक ताणें सांगलें इलेक्शन धाडलें इटली भाशेन. तें वाचलें हांवें. वाचताना कालें म्हणटा हांवें मांस खायचें, मासलीक खायचें, रांदय खायचें, गोडशें कांय खावं नजो आनी फूड ग्रेन आनी कार्बोहायड्रेट खावं नजो, काप्स खावं नजो म्हणालो. देखून हांवें शीत आनी उणें करूंक सुरू केलें. पूण भूक लागूंक सुरू जाली. रांदय केली हांवें मासली इल्लीशी. मागीर मांस कालें घडचें. हांव त्या वेळार हांगाचें गॉरमँट आसलें बिफाचें मांस खावं नजो म्हणून. 3-4 वर्सां पयलीं बिफाचें मांस मेळना म्हण जालें. बकऱ्याचें मांस आमकां म्हारग. कोण हाडचें तें बकऱ्याचें मांस. कुंक हाड केल्यार आज कवी येता फाल्यां परतून घाली हीट जाता, दोळ्यांत उजो आयल्यार जाता, मागणें करता आनी बसूंक आनी आमकां जायना. बीफ मेळना, कुंकाड मांस जायना, बीफ मेळना जालें. तर मेळटा कालें सगळें अरे दुकराचें मांस. देखून 4 वर्सां खायनासतना आसलें. एकच फावटी दोळे धांपून मागीर एक दीस खावंक सुरू केलें. दुसरें खायना. इल्ली रांदय नासल्यार भूक लागता. आमी इतली रांदय आनी दुकराचें मांस आनी इल्ली 1-2 थारले कशें खावन जेवंक सुरू केलें. आनी त्या वेळा एका घराक गेल्ल्या वेळार तांणी म्हजो शर्मा आयकल्लो आनी त्या मनशान. आनी आमी दुकरा मांस दवरलें. थंय पाद्राबणीक हांवें काणयलें दुकरा. पात्रांव तुमी दुकरा मांस खायना म्हणलें न्हय. म्हळ्यार तूं कापाटी म्हणल्या बरी तांचो कापाटी पाद्राबू टिवीचेर सांगलां आळे पाद्राब खाता, कापाटपण आसा गी म्हणून. पात्रांव अशें कशें तुमी सांगलां न्ही खावं नजो म्हणून. आमच्या घरा दोगां तेगां खायनात तें आयकून. आमी सदांच खायना. 2 जाणां मात खाता, उरलीं कोणी खायनात. तुमी दुकरा मांस खाता म्हणल्यार रांदलां पूण तुमचे कडेन विचारता क्लॅरिफिकेशन. मागीर सगळी काणी सांगली ताका हांव कित्याक खायनातलो. आतां डायबिटीज आयिल्ल्या वरवीं डायबिटीज लागल्यार येवंक हांव आतां गुळयो खाणयना कित्याक म्हळ्यार हांवें कंट्रोल केलां. आमच्या इटलीच्या डॉक्टरान कालें सांगलें. आनी मस्त जावन आयिल्ल्यान सांगता हांव अशें केल्यार तुमकां डायबिटीज वखद नाका म्हणून. 4 वर्सां जावन म्हजें 125 आसलें तें उणें जावन करेक्ट आसा, नॉर्मल आसा. देखून तें परतून सोडोवचें नाका म्हणून मांस दुसरें खंयचें मांस मेळना. दुसरें मांस आनी मेळ्ळें जाल्यार हें नाका आसलें दुकरा मांस. पूण दुकरा मांस म्हाका कांय जायना बगता आतां. आमच्या दाकत्याराक हांवें बरयलें दुकरा मांस काय यूज कर तूं. आमी यूज करता तूं यूज कर म्हणून सांगलां ताणें म्हाका. देखून सांगूंक सुलाभ मोगाचें न्हू, पाळूंक कश्ट थोडे फावटी. आमी सांगता हांव सांगूंक सुलाभ, पाळूंक मस्त कश्ट. इस्त फरिगत इस्रायलाच्या धार्मीक मुखेल्यांची, फरिसेवांची, शास्त्रांची, धार्मीक मुखेल्यांची आनी सदुसेवांची ते सांगूंक व्हडल्यान सांगतात पूण पाळूंक घेतना ते पाळिनात. देखून जेजू म्हणटाला हाय तुमकां फरिसेवानो कापाटी तुमी म्हणटा, कापाटी. हाय तुमी सदुसेवानो कापाटी तुमी. हाय तुमी शास्त्र्यानो कापाटी तुमी. हेरांक व्हडल्यान सांगतात तुमी बोट लागून तांकां कुमो करनात आनी तुमी व्हडल्यान करूंक सांगतात म्हणून. देखून कापाटपणाची 3 पातकां आसात. 3 जेजू तांकां सांगता ही 3 पातकां केली. सीन ऑफ सेयींग बट नॉट ओबेयींग म्हणून. पयलें सांगता हांव पूण आमी पाळिना तें एक. आमी तें काल जायना त्या
सीन ती पाताक सीन ऑफ सेईंग बट नॉट ओबेईंग म्हळ्यार सांगूंक सांगता आमी पाळिना म्हूण हें पाताक सांगूंक आमी सांगता हें पाताक सांगचें सांगूंक सांगता आमी पाळिना हें एक पाताक देखून हें उपास करा म्हूण आमी हेरांक सांगता पूण थोडे फावटी आमी उपास करना प्राजेत करा म्हूण हेरांक सांगता आमी करना दाया दाखया म्हूण हेरांक सांगता पूण आमी दाया दाखयना तशें आमी दाया दाखयना तशें ताय देखून सीन ऑफ दुसऱ्यांक सांगता आमी पाळिना ताय दुसऱ्यान जेजू खंडन करता हें एक पाताक सांगचें आनी तूं पाळिनातलें हेरांक कित्याक सांगताय हें खंडन करता जेजू हें खंडन करता कपाट्यांनी माथ्यान करचें कपाटपण करनाकात म्हणटा हें एक जालें दुसरें जालें म्हळ्यार सीन ऑफ लिवींग टू इम्प्रेस दी अदर सीन ऑफ लिवींग म्हळ्यार हें पाताक आमी एक जियेता दुसऱ्यांक दाखोवंक हेरांक दाखोवंक टू इम्प्रेस अदर पीपल इम्प्रेस सीन ऑफ लिवींग टू इम्प्रेस अदर पीपल आमी हेरांक इम्प्रेस करचे खातीर ते जिवोवचें म्हणटा हें पाताक म्हणटा जेजू हें पाताक देखून आपूण सत्यवंत आपूण बळादीक आपूण पॉवरफूल म्हाका तें करूंक जाता हें करून दाखोवचें करचें कांय ना आपणाचें कांय ना देखून आपलोसो पावर आपणाचें प्रेस्टीज आनी हेरांत हांव गामान दिवं ह्या गवडच्या खातीर हेरां मुखार आमी अशें इम्प्रेस करूंक सांगता आपूण करिना तशें हेरांक मेसोवचें करता हेरां मुखार सांबारा ह्या कुटुंबांत तशें सांगता आनी आपूण करिना वय तशें आतां पळय आमी काजार करून सुणेक तिच्या घरा वचूंक सोडिना सुणेन आमच्या घरांत आसाचें पूण म्हज्या दुवेन ते म्हज्याच घरांत तांच्या घरा रावूं नजो म्हज्याच घरा हाळे पळय हागी तशें देखून आपूण करिना हेरांक सांगचें ताय देखून इम्प्रेस करूंक हेरांक इम्प्रेस करूंक हें करचें तशें हेरांक मेसोवचें खचीत हेरांक मेसोवंक खचीत करचें नॉट प्लिजींग गॉड हेरांक मेसोवचें देवाक आनी म्हज्या आत्म्याक मेसोवंक हांव करना हें जेजू खंडन करता कापाटी म्हण लेखता हें जेजू खंडन म्हणटा हें दुसरें सीन ऑफ लिवींग टू इम्प्रेस अदर पीपल हेरांक मेसोवंक तुका आनी देवाक मेसोवंक न्ही तिसरें कापाटपणाचें पाताक आनी एक जेजू खंडन करता पाताक बिरुद अपेक्षुंचें बिरुद व्हडली पदवी आपोवचें व्हडली पदवी व्हडले हुद्दे अपेक्षा करचे वय आनी हांव खालें म्हळ्यार म्हाका टायटल्स जाय टायटल हांवें मोग करचो खाल्यांचो पदवेचो मोग करचो पदवीचो मोग म्हाका मोग आशा मोग अपेक्षा पदवी म्हाका मोग सोडून मोग आशा हुद्दे बिरुद म्हाका व्हडली नांवां म्हळ्यार म्हाका टायटल म्हळ्यार बिरुद म्हाका टायटल मेळचें टायटल आफ्टर टायटल जायचें व्हडलें बिरूद जायचें हांव उपाध्यक्ष हांव गुरकार हांव मॅनेजर हांव डिरेक्टर म्हणून ताय हांवें उडासनासतना पळय एकल्या बत्ताम कोसाय म्हळें ना म्हाका उपाध्यक्ष म्हणून ताका तूं उलो जापूत दिवना बायल म्हणली आतां तो उपाध्यक्ष म्हणून खुशी जाता का म्हणून हांवें उपाध्यक्ष कशें आहात म्हणून कुशन गेलो बोंडे आनी प्राण दिले कित्याक म्हणून उपाध्यक्ष म्हळें मागीर उपाध्यक्ष येता उपाध्यक्षा परवा मेळया उपाध्यक्ष तूं आयल्यार ये उपाध्यक्ष पळय खुशी जाली नांव काडून नजो बत्ताम म्हणून राग येता ताका थोडे फावटी मॅनेजर ताका मॅनेजर म्हणाचें नांव काडून लॉरेसा म्हणून नजो राग येता ताका मॅनेजर म्हणाचें थोडे फावटी डिरेक्टर म्हणाचें ताचें नांव काडून अशें म्हळ्यार कोलो राग येता म्हणून डिरेक्टर म्हळ्यार खुशी आशा मोग हुद्दे बिरुद टायटल आनी पोजिशन जायचें कोलें पोजिशन तुका म्हण तें पोजिशन ताच्या फाटल्यान देखून जेजू म्हणटा हें पाताक म्हणटा जेजू हें करता खंडन करता जेजू हें पाताक खंडन करता बिरुद आनी आशेवचें तिसरो आयच्या वांजेलांत एक मुख्य विशय जावन आसा आतां जेजू खंय आसलो जेजू जेरुजालेमांत आसलो ताच्या जिणेचो लास्ट हप्तो तो जेरुजालेम देवळाच्या भोंवतणी करशिता लास्ट हप्तो तो जेरुजालेमाक वैभवान प्रवेश जालो वैभवान विजृंभीत स्वागत दिला लोकांक ताच्या मुखार थाळयो भिजोवन थाळयो उबारून जयकार वजाना घालून देवाक जेजूक स्वागत केला आनी लोक ताच्या फाटल्या हारी जेजू फाटल्या लोक आयलो विजृंभीत स्वागत दिवन ताका जेजूक ताची वस्तुरां जेजूच्या त्या येताना गाडवाच्या मुखार घालून जेजू गाडवाच्या फाटीर त्या जेरुजालेम शाराक वैभवान राया बरी प्रवेश जाला व्हडलो प्रवादी व्हडलो व्हडलो याजाक आतां देवळाक प्रवेश जाला हें पळोवन थंयचे जेरुजालेमाचे धर्मीक मुखेली तेंचे फरिजेव तेंचे शास्त्री थब्बीब जावन गेले थटक जावन गेले तांकां
गलिबिली जावन गेले ते. जेजू फामाद जाला, जेजू नावाडीक जाला म्हणून ताका डिस्क्रेडीट करचें. डिस्क्रेडीट म्हळ्यार तो आपाकीर ताडिजे ताका. तो असामान्य, तो विशेष व्यक्ती, असामान्य व्यक्ती न्ही, तो साधारण व्यक्ती म्हणून पिंजरोय जाय ताका, साधारण म्हूण दाखयचें. देखून हें चिंताप तांचें आसलें, हें चिंताप हेंचें जेजूक डिस्क्रेडीट करचें. तो कांय असाध्य विशेष मनीस न्ही, ताका आपाकीर ताडिचें, साधारण व्यक्ती करून ताका कोणशाक घालीचें म्हणून जें चिंताप आसलें, हें चिंताप आसलें. देखून जेजू हें चिंताप तांचें जाणा जावन तांणी करचें म्हणटा जाणा जावन म्हणटा जेजू म्हणटा तांकां कापाटी म्हणून उलो मारता, तांकां कापाटी म्हणटा, तांकां कापाटी म्हणटा. देखून जेजू तांकां आग्याच्या पिलावणो म्हणटा, आग्याच्या पिलावणो म्हणटा, ब्रूड ऑफ वायबार म्हणटा, ब्लायंड गायड्स म्हणटा, कुर्ड्यानो मार्गदर्शी तुमी म्हणटा, सुणो काडिल्ले फोंड तुमी म्हणटा, यू फूल्स म्हणटा तांकां परिदेवांक आनी सादुसेवांक आनी मुखेल्यांक. तूं यू फूल्स म्हणटा, हत्त पिशानो म्हणटा, यू सन्स ऑफ हेल यमकोंड्याची पिळगी म्हणटा तो. देखून मातेवाच्या अध्यायांत 20 आनी 3 अध्यायांत आमी आसात हांव मातेवाच्या वंजेलांत 20 आनी 3 अध्यायांत आसा हांव. 7 फावटी ह्या अध्यायांत जेजू हत्त कापाट्यानो म्हूण तांकां आपयता, परिदेवांक सादुसेवांक शास्त्रांक आपयता. सगळ्या मातेवाच्या वंजेलांत 15 फावटी कापाटी म्हूण आसा, तांचो 7 फावटी जेजू 20 आनी 3 अध्यायांत कितें म्हळ्यार ताच्या निमाण्या हप्त्यांत तांकां सांगता तांणी करचें कर्तुवां पळोवन, तांणी जिणी बदली नासलें पळोवन. अब्राहम लिंकन एक सांगलें म्हाका मस्तूड आसा. अब्राहम लिंकन सांगता हिपोक्रेट म्हळ्यार कोण, कापाटी म्हळ्यार कोण गे म्हूण थंय विचारता. ताका तो ते दाखलो दिता. एकलो मनीस आपल्या आवयक बापायक जीवश मारता, तलवार काडून पयलीं आवयक ताच्या मागीर बापायक जीवश मारता तो. मागीर ताका पुलिसांनी धरून व्हेल्यार तो रडता करगता आनी म्हणटा हांव अनाथ, म्हाका आवय ना, म्हाका बापाय ना, अनाथ, म्हाका दाखया म्हाका सुटकाया, दाखया म्हाका बक्षिया सुटका दिया म्हूण. आवय बापाय दिवशी ताणेंच मारला, कोलो कापाटी पळय, आतां अनाथ म्हणटा तो. देखून उतरांक करण्यांनी कन्सिस्टन्सी ना, उतर कशें उलयता तशें करण्यांनी तो दाखयना. हांव बिरमोदो, हांव आवय बापाय ना, अनाथ म्हणटा, काडलें रडगाड आवय बापाय ताणेंच. देखून छद्मवेश म्हणटा आमी, फॅन्सी ड्रेस म्हणटा हांव तयार करता. हें जेजू आज खंडन करता. उतरांनी करण्यांनी ताळपणांतल्या इनकन्सिस्टन्सी म्हणटा हांव, ताळपणांतल्या वेळार जेजू खंडन करता. देखून आमी मोगाच्या न्हू, आमी पळयता मिलेनियल्स म्हणटात अमेरिकांत आतां मिलेनियल्स म्हणून सांगल्यार 2020 इल्लेशा पयले या इल्लेशा मागीर ती जल्मल्ल्या भुरग्यांक आमी मिलेनियल्स म्हणटा. मिलेनियल्स म्हळ्यार एक 2000 म्हळ्यार एक 7 वर्सां पयले 1993-94 उपरांत जल्माल्ली. ताचे उपरांत जल्माल्ली पुरा तांकां या म्हळ्यार आतां 20 वर्सांच्या प्रायेत हांव न्हू, आतां 30 वर्सांची प्राय कोण आहात पळय तांकां अमेरिकन मिलेनियल्स म्हूण आपयतात. तुजी प्राय 20 वर्सां जाल्यार तूं मिलेनियल, तुजी प्राय आतां 30 वर्सां जाल्यार तूं मिलेनियल म्हूण आपयतात, अमेरिकांत आपयतात. अमेरिकांत बावडटी क्रिस्तांव कित्याक इगर्जीक वचनात गे म्हणून ह्या मिलेनियल्स 20 आनी 30 वर्सांच्या प्रायांच्या तरणाट्यांक लागीं तांणी पेपर दिलें. कित्याक म्हणजे एक कारण बरें आनी आमकां दिया म्हणून. आनी हरएक तरणाट्यांनी आमी कित्याक इगर्जी वचना म्हूण सांगल्यार अमेरिकांत इगर्जेची पूर सदांच ही म्हणाली तरणाटी मिलेनियल्स म्हणाली अमेरिकेची इगर्जेची पुरा कापाटी हिपोक्रिट्स ती एक करतात आनी हांगा जिनेंत दुसऱ्यांत उलयता सांगता ती एक बावडता भशेन हांगा तांकां दुसऱ्यांत करतात म्हणून सांग तांणी जाप दिली. वेचीन सदांच कापाटी मनशां इगर्जेची मनशां म्हळ्यार कापाटी म्हणून. देखून तांणी आनी एक तांकां सवाल दिल्ली, आनी एक चीट आसली, तूं वच आनी अशें करनाका, तूं आरश्यांत पळय, आरसो काडे आरश्या मुखार राव, आरश्यांत ती इगर्जेची दिसतात की तूं दिसताय. देखून तुजें कापाटपण पळय म्हूण ताणें सांगलें. तुजें कापाटपण आरश्या मुखार रावताय गे, तुजें कापाटपण पळयताय गे, तुजें कापाटपण पळय. आनी कापाटी मस्त आसोंक पुरवलो. कापाटी मस्त आसात म्हूण तुमी म्हणटात, तातूंत तूं एकलो बैरे कापाटपण तुजें सोड, तूं कसो उलयताय तशें चल म्हणून तांकां दाखलो दिलो तांणी. मुखाच्या न्हू एक कापाट्या विशयान चिंतना आमकां एक उलो दिया. कापाटी आमकां आमी आरश्यान पळयचें म्हूण सांगचें पळया. म्हाका आमचो पापा फ्रांसिसान अमेरिका गेल्ल्या वेळार एक व्हडल्या पत्रकर्त्यान विचारलें, मुखार येवन पत्रकर्त्यांनी तांकां मेळोवंक आयलें. तांचो व्हडलो पत्रकर्त, नांवाडी पत्रकर्त, पाप सायबा
हू इज फादर पोप फ्रांसीस. तो म्हणालो हू इज पोप फ्रांसीस, हू इज फ्रांसीस म्हणून. पापान तक्षण 1 मिनट चिंतून कांय ना, तक्षण ताका जाप दिली, फ्रांसीस, पोप फ्रांसीस इज ए सिनर, इज ए सिनर. हांव एक पत्की, फ्रांसीस इज ए सिनर म्हणालो तो. हांव आसा देवाच्या काकुळटीन आज वाचून आसा म्हणालो. देवाच्या काकुळटीन हांव म्हाका हें मिसांव करता येता म्हज्या व्हडपणांनी. हांव एक पातकी म्हूण सकट संवसार आमी पातकी, आम सकळंबरीत हांव म्हणालो. हांव कांय वयर जावन आयिल्लो निसर्गाचो आंज न्ही, हांव एक पातकी मनीसच म्हणालो. आमी हेरांक कापाटी म्हणून बोड दाखयता, हेरांक कापाटी म्हणून पळयता, पूण हांव कापाटी म्हणून पळोवचें भोव वाजबी जावन आसा. पाप सायबा बरी म्हाका हांवें कापाटी म्हूण लेखचें भोव वाजबी. त्या दाळा हांव कापाटपण म्हजें उणें जाता आनी हेरांक कापाटी म्हूण लेखचें उणें जाता. त्या दाळा म्हजे तावणिलो संवसारा बरो उजवाड, बरो मोग, खरो मोग, खरी सेवा फावो जाता. देखून आमकां देवाच्या उतराचें उजवाड आसा मोगाच्या न्हू, देवाच्या उतरांचो उजवाड आमकां आसा. आमकां मीस, आमकां कुमसार आसात, आमकां साक्रामेंत आसात. आसो साक्रामेंताचो उजवाडा मीस, कुमसार आमचो ओत्मा आनी कूड उजवाडायता. आनी तशेंच आमचें साक्रामेंत आमकां आमचें मागणें रजार आमकां काळजाक, मोणाक आनी आमच्या सगळ्या जिणेक उजवाड हाडटा. व आमी देखून आमी चड लेख देवाक दिवंक आसा. कापाटपण आमी केल्यार आमी देवाक चड लेख दिवंक आसा. हेरां परस आमी क्रिस्तांवांनी चड लेखपाक देवाक दिवंक, म्हज्या कापाटपणाचे लेखपाक आमी दिवंक आसा. देखून आमी कापाटपण दाखोवचे पयलें तितकें केअरफूल जायचे म्हणून आमचे पाद्राप सांगतात. देखून इसाया प्रवाच्या ग्रंथांत अध्याय 9, 17, 9:17 आयजाया 9:17 सांगता, हर एकलो कापाटी सगळे पिश्यां बरी उलयतात, सगळे पिश्यां बरी उलयतात. हें हांवें केदाळ वाचताना म्हणजे वाचून आयजाया 9:17 घेताना केदाळ हांवें ग्रीन हायलायट केलां. सगळे कापाटी सगळे पिश्यां बरी उलयतात, तोंडायले उलयतात, कोणी पाळिनात, व्हडले उलयतात पाळिनात, सगळे कापाटी म्हूण सांगता. देखून आमकां पळोवन हेरांनी क्रिस्ता लागीं येजे, आमी क्रिस्ता लागीं आडखळ जावन जो मोगाच्यानो. एकलो बिल्डर व्हडलो बिल्डर हांगा असोच उदयलो आनी ताचो मॅनेजर येवन बायल म्हणालें म्हजो न्हवरो जीवघात करता, आपूण जीव करता. त्या बिल्डराचो मॅनेजर व्हडलो बिल्डिंगा बांदता, ह्या मॅनेजरान बांदचें. आनी मॅनेजर पळोवंक बारी लक्षण असो, हाका पळोवन जायतो लोक आयलो आनी वो जीवघात काणयता म्हणून. मागीर बायलांक आयली, इल्लें कावन्सिलींग करा फादर म्हणून. मागीर तो मॅनेजराक आपण हाड म्हळें. मागीर मॅनेजरांक आयलो, आत्मज्योती आश्रमाक कावन्सिलींग आयलो. मागीर तुमी हांव एकलोच उलयता म्हणालो. मागीर बायलेक आमी चॅपला भितर धाडलें, हाका एका रुमान बसून आमी उलयल्या. पाद्राबा फादर सिप्रियान आमी सांगता बसून उलयल्या ताचे कडेन. तो उलयताना म्हणालो, फादर म्हाका कितें हांव केदाळ तावन बगलें, पयलें बगनातलें, मस्त जावन येतालें, आमकां घरांत दी, आमी घरांत दिता तितलो पयसो दिला, पातयेन दिला आमकां घरांत दी म्हणून. आयल्या वार थोडे आमचे हिंदुवांचे भाऊ भयणी आयलीं आनी तांणी सांगलें उपरांत म्हाका वाचोंक तूं नाका. कालें सांगलें तांणी. నీకులు క్రిస్టియన్ ప్రభు నక్కులు పండుదు నీకులు అక్కులు అండా యాన్ ఖండితావు నీకులు కొరత కొరొందిత్తిజ్జి కాసు నీకులు ఇంచెక్కులు అండా యాన్ బిల్కుల్ నాకు ಖಂಡಿತ ಎಂಕ್ಲು ಕೊರ್ಪುನ ಇಜ್ಜಿ ಕಾಸು ಕೊರ್ಪುದು ಆಮಿ ಖಂಡಿತ ತುಮಕ ಪೈಸೆ ದೀವು ನಾವು నీకులు క్రిస్టియన్ పండుదు నీకులు పొరుగు నక్కులు పండుదు ನಂಬಿಕೆ ದೀದು ಎಂಕ್ಲು ಲಕ್ಷ ಕೊತ್ತ ನಿಕ್ಲು ಇಂಚ ಮಾಲ್ತಂಡ ನಾನು ದಾನು ಒರಿಯಿಂದ ಮುಲ್ಪ ಭೂಲೋಕೋಡು म्हणून रट्टाती आमी तांकां मोस केलो आमचो बॉस धांवला आनी म्हजेर घाला हांगा येवन म्हजेर सांगता ही उतरां आयकल्या उपरांत हांव देवाक लागीं येवंक एक व्हडली आडखळ क्रिस्तांव समर्थी केरांक वडच्या बदला हांव ते आडखळ आमी क्रिस्तांव अशें करता म्हूण ते सांगता परबू नकलो इंच्या मालतंडाना दाणे ओरिंडो म्हूण विचारतात आमी कागली जावं दिवचें म्हूण कळना म्हूण देखून आमी हेरांक क्रिस्ता लागीं हाडूंक आमकां देवान उलो दिला वसा तांकां म्हजे लागीं हाडा कृपेची उजवाड हाडा म्हूण आमकां आडखळ घालूंक घाल्या जाल्यार जेजूक आमी जेजू मुखार अंत कुरिस्तांव देखून आमी हेरांक बिलकूल पातये वयल्या बरी करून तांकां बुडोवन करून आमी जेजू लागीं आडखळ करिनाय आमी तुमी तशें करूं नजो म्हूण जेजू सांगता आमकां आमी हेरांक वोवार जड्ज करता सोड आनी सोड जड्ज करता तुमी तशें तुमी अशें म्हूण आमी पैसाल जडती करता पूण आमची अंडर जड्ज हेरांची ओवर जड्ज करचें तुमी तशी तुमी अशें म्हूण आमकां आमी करतना आमी कितें आमी ताचें गुणें आमी तितलें न्ही आमी इल्लेशें आमकां येताना आमकां आमच्या पैसाल करचें आमची जडती करची उणें अंडर जड्ज करता आमी उणें करता पयल्या पेद्रून बरयल्या पत्रान पयलें पत्र अध्याय 2:1-2 आमी वाचल्यार तुमचें कापाटपण काडा तुमी कित्याक म्हूण सांगता
तुम्ही कापाटपण आसून कापाटी जावन मागल्यार मागिल्लें मेळना, देव तुमच्या मागणें आयकना. जायते फावटी आमच्या मागण्या कितें आयकना म्हणून आमी कापाटी भायर एक हे दाखयता भितर आनी एकत. आमी हेरांक सांगता आमचे अंतक आमची जिणी दुसरीत. कापाटपण आमचें थंय भरलां. केदोळ पर्यंत आमच्या जिणेन कापाटपण आसा. आमी कापाटी, आमी हिपोक्रिट्स की आमचें मागणें देव आयकना म्हणून सांपेद्रोच्या पत्रांत आमकां सांगलां. देखून 1 Peter chapter 2 verse 1 and 2. देखून 3 तरांचें कापाटपण, हिपोक्रेसी आसा आमकां. कापाटपणान 3 तरांचें आसा कापाटपण. एक हेरा विशीं कापाटपण. तूं एक मापान तुका लेखताय, दुसऱ्यांक आनी एका लेखांत लेखताय. पळय दाखलो दिवचो, तुका एक मापान हेरांक एक मेजूंक, तुका एका मापानान मेजताय, तुका एका ताकडेर मेजताय, हेरांक दुसरीच ताकडी दुसरीच रितीन मेजताय. तुका एक मापानाचें कोल, तांकां एक मापाना सकयल. तशें एकाच मापान जायचें, एकच मापान एकच जायचें. उदाहरण ताका दाखलो दिवचो जाल्यार बापूय पुता सांगता, तूं सोरो पिवूं नजो, तुवें बिडी सिगरेट व्हड नजो, तुवें सोरो सुरू पिवूं नजो, बिडी सिगरेट व्हड नजो म्हूण. पूण तो घट्ट सोरो सुरू पियेता, तो घट्ट बिडी सिगरेट वडटा, पूत पळयता आनी राव म्हाकाय मिशो येवन दीत म्हणटा. कॉलेज इंजिनियरींग कॉलेज येताना आडे सोमा पियेता खंय तो, बिडी सिगरेट वडटा खंय, पार्टीक वचून सोम्मा पियेता खंय. आतां बापाय कांगाल जाला. बापायन सांगचें एक, करचें आनी एक. देखून तुका एका लेखान पळयताय, पूत ना, तूं कितें सांगताय तें तुवें पाळिचें. हेरा विशयें कापाटपण, एक तुजे विशयें कापाटपण. तूं सांगताय एक, करताय आनी एक. भायल्यान बारी बरो, भितरल्यान एकलो वय लातू मोगाच्यान तुमकां एक दाखलो दिता, तुज्या विशयेन कापाटपण. हें दुसरें तुज्या विशयेन कापाटपण. पयलें हेरा विशयेन कापाटपण, दुसरें तुज्या विशयेन कापाटपण, तिसरें देवा मदें तुज्या देवाच्या संबंदान कापाटपण. एक आतां तुज्या विशीं कापाटपण म्हळ्यार एकलो मोगाच्यान पळया कशें गे म्हणून लातूरांत भुंयकांप जाल्ली. तांकां आमी कुमो करच्यो जायतो नश्ट जाल्लो कोता 12 वर्सां आदीं. लातूरांत भुंयकांप जाल्ल्या वेळार एक 30 वर्सां जालीं म्हणा लातूरांत भुंयकांप जावन. ताच्या पयलीं आमी सेमिनारींत आसता. आमी स्टुडंट आसले, देखून आमच्या मिटींग आयल्या, रेक्टरान मिटींग आयलें, थंय आमी पयशे धाडिचे, कशे धाडचे गे म्हणून. देखून ह्या वर्सा पिकनीक नाका, पिकनिकाचे पयशे आमी वट्ट करी आनी तांकां धाडया म्हणून जालें. सकाळीं म्हणालें, सकाळीं फादराबांनी हात वयर घाले, आमी हात वयर घाले, ब्रदरांनी हात वयर घाले सेमिनारींत आसतना. ताच्या मागीर ब्रेस्ताराचें थांती नाका म्हण जालें. बर्थडे सेलेब्रेशनाक बर्थडे केक आनी काडून नजो, बर्थडेक वीश करचें मात्र आनी सादेंत म्हणून. मागीर आवटींग म्हणून आसतलें, खंय एक पाप्रूप आवटींग हेचें मागीर तागेले पयशे दिले, आमकां भायर वचून तें पुरो ते पुरो वयशे गेले. मागीर तक्षण आनी एकलो उठलो, ब्रेस्तारा दीस आमी एक थांतींग हाणयता, तें थांतींग काडून नजो म्हणून. थांती आमकां हप्त्यांत एक ब्रेस्तारा दीस एक थांती मेळचें सेमिनारींत. आमी थियोलॉजी करताना एक दीस थांती, हप्त्यांत एक मेळचें थांती. ते थांती वट्ट खावूं नजो, तें वट्ट करून ते पयशे कितले आसा ते पुरो लातूर धाडिचे म्हणलो तो. मागीर आतां बरें म्हाका किचन आनी परत नितळ करूंक आसलें, ते मेज पुसून बश्यो घालूंक, स्पुनां घालूंक, जेवणाक रेडी करूंक आनी पुरो आसलें. मागीर तीं केळीं भितर जालीं आण दवरूंक आनी पुरो म्हाका आसलें. इतलें पुरो म्हाका आसलें. वो सांगलो गिरायक, ब्रेस्ताराचीं केळीं दिवं नजो म्हणलो गिरायक. हर एका दिसा एक हाडटालो, एक केळें काडून एक थांती काडटालो. ब्रेस्तारा आमकां थांती दिवं नजो म्हणलो मनीस आतां तोत्त येवन हर एक दिसा एक थांती काडून ती उदक सळसळचें उदक आसता तें उदकान घालून उण करून एक हर एका दिसा आमकां हप्त्याक एक म्हणून खावंक आसलें. वो हर एक दिसा येवन वो पळया गे हेरांक आमी ब्रेस्तार थांती खावूं नजो म्हणून हेरांचेर घालून ते पयशे वट्ट करून लातूर धाडचे म्हणलो गिरायक वो ब्रदर. तो एक थांती हर एक दिसा हांव पळयल्या बरें आयलो, काडलें वन गेलो. म्हाका कळलें दुखतलें काळीज व्हडल्या कापाट्या म्हणून आपयतालो. कापाटी तूं हिपोक्रीट म्हणून ताका आपोवन सुरू केल्या मागीर त्या दिसान सोंसूंक जायनासतना. देखून देवा लागीं तिसऱ्या पाताक कापाटपणाचें तिसऱ्या पाताक जावन आसा. तें तिसऱ्या तराचें कापाटपण आमी कापाटपण देवा लागीं उतरांनी स्तुती करता. तुजें काळीज म्हजे लागीं ना म्हणटा. उतरांनी व्हडली मागणी, ताचें काळीज म्हजे थंय ना म्हणटा. ताच्या काळजान म्हाका स्थान मान दिवना. काळजान ताच्या उतरांनी ताच्या करण्यांनी तो म्हणजे सांगता ना. देखून उतरांनी आमी देवाची स्तुती करता, मुखस्तुती करता, पूण नीज काळजांत जेजू आसा गे. देखून किर्तन 86:11-13 तुजी
वाट म्हाका शिकय हे म्हज्या देवा, म्हज्या सरस्परा दळबारांच्या देवा, तुजी वाट म्हाका शिकय आनी तुज्या वाटेन हांव सरतां, सताच्या निटीच्या वाटेन हांव सरतां, कापाटपण हांव सोडटां म्हणून. हें अर्थ करचें काळीज म्हाका दी देवा, हांव सदांच तुका महिमा दिता म्हणून कितलें बरें किर्तन म्हणना. किर्तन 86, 11-13. जेजू सांगता ते मोइजेच्या बसकेर बसतात, मोइजेच्या बसकेर बसतात आनी तुमकां शिकयतात, व्हडलें व्हडलें शिकयतात. तांणी शिकयलें पुरो तुमी आयका, पूण तांणी करच्या बरी तुमी करिनाकात म्हणटा. देव मोइजेची बसका म्हळ्यार कालें सिनोगॉगांनी व्हडलें कदेल आसलें, ताका मोइजेची बसका म्हणटाले त्या कदेलाक. आतां कथेड्रलाक गेल्यात बिसायबान आमच्या गोळी बापान बसचें कदेला कथेड्रलांत रुजा इगर्जेन, तें बिसायबाब मात्र बसोवंक तातूंत कदेल. तशें सिनोगॉगांनी एक कदेल आसलें, मोइजेची बसका म्हणटाली. आनी मोइजे 10 उपादेश दिल्ले, देवान दिले 10 उपादेश हाडटा लोकांक 10 उपादेश शिकयता. आतां मोइजेच्या नंतर हे धर्मीक मुखेली हे देवाळांत सिनोगॉगांनी बसून देवा ते 10 उपादेशांची शिकोवण त्या विशयांत लोकांक शिकयतात. देखून मोइजेच्या बसकार बसतात म्हण ताचे त्या बसकांनी त्या सिनोगॉगांनी कदेल आसा ताका म्हणटात, पूण हे कदेला बगलेक रावून हेरांक शिकयता. देखून मोइजेचे अधिकारान पावरान शिकयतात ते. तुमी तांणी कितें शिकयतात तुमी आयका, शिकयल्या बरी तुमी काळजान तांचे शिकोवन काळजान दवरा. कितें सांगतात तें तुमी आयका आनी पाळा, पूण तांणी करतात तें करनाका. ते तुमकां सांगतात तें करिनात, तुमकां मोग करूं सांगतात तें मोग करिनात, तुमकां हेरांची सेवा करूं सांगतात ते बोट लेगून दिना म्हणटात जेजू, दिना म्हणटात ते कुमकना. तुमकां दाये दाखय म्हण सांगता ते बिलकूल तुमी कश्टांत ते दाये दाखयनात. त्या बऱ्या समाऱ्याच्या हातूंत त्या ओपारींत ते पळय दाये दाखयनात, ते फुसल्यान येता म्हणटात जेजू, दाये दाखयले येता आनीकल्यान. देखून जेजू सांगता हेरांनी मोग करी जाय म्हणून तूं सांगताय, तूं कितलो मोग करताय. आमी पाद्राब आमी सांगलें सगळें आमच्यांनी प्रॅक्टीस करूंक जाता गे, जायना, कोणाकच जायना. आमी सांगता सगळें आसा तशें प्रॅक्टीस करूंक जायना, कोणाकच जायना म्हज्या लेकार. आमी सांगता सगळें प्रॅक्टीस करूंक जायना, पूण आमी मॅक्सिमम प्रॅक्टीस करूंक आमी हेजाक कितें सांगता लोकांक तें प्रॅक्टीस करूंक जाता इतलें वत धाडटा. कंप्लीट प्रॅक्टीस करूंक जाता गे, तें प्रश्न आन्सर करूंक जायना. सगळें प्रॅक्टीस करूंक सांगलें पुरा पाळोवंक जायना, पूण मॅक्सिमम कितें सांगता तें पाळोवंक आमी प्रयत्न करता. तशें जिणेंत देखून हांव 60 वर्सां म्हणसर हेरांचे पियोवन सुटोवच्या खातीर हांवें देवा कडेन सांगलें, बिलकूल हांव पियोवचो ना. 60 वर्सां म्हणसर हांवें तोंडाक कसलेंच घालूं ना, मिसाचो बायन मात्र प्रॅक्टीस करूंक 60 वर्सां म्हणसर. देखून मगाच्यान आमी हेरांक सांगूंक सुलाभ, देखून पाळोवंक प्रॅक्टीस करूंक कश्ट. आमी जियेता आमी जिणेंत पाळोवंक आमच्यान कोणाकय सांगलें तितल्यान जायना. आमी जियेताना आमचें कंडिशन्ड कित्याक जायना, आमी सांगलें प्रॅक्टीस करूंक कित्याक जायना म्हळ्यार आमची पर्सन कंडिशन्ड, आमचें व्यक्तित्व कंडिशन्ड म्हळ्यार आमी एका पर्टिक्युलर वातावरणांत आमी जिवन येता. एका पर्टिक्युलर फॅमिलींत जावन आमी येता. आवर पर्सनॅलिटी इज कंडिशन जाल्या. मागीर आमच्यो संवयो आमचे हॅबीट विंगड आपल्या कोडयाळ घरांक तुमी दुकरा मास वचून कांय नाका म्हणून थंय गेल्यार आमी येताना रोमाक येताना हांगाच्यान इल्लो बापाचो जो पिठो व्हरून थंय मास मेळटा, रांदून जेवता आमी. देखून आमच्यो संवयो हॅबिट्स आसात, हर एकल्यान तांच्यो म्हळ्यार हॅबिट्स आसात, त्यो सोडूंक आनी परत त्या विशयान प्रमोट आमी आर कंडिशन्ड बाय आवर हॅबिट्स समटायम्स. मागीर आमचें सोशल प्रेशर आसा, खंय गेल्यार आमकां सोशल स्टेटस कारां ती जायचे, उद्दो जायचे, व्हडलो पावर कोल्यान काम करता म्हणटा सांगूंक जायचें, ल्हान काम सांगूंक जाय, व्हडल्यान व्हडलो म्हणटाना ते वस्तूर घालचे, अशें सांगूंक सुलाभ. सोशल प्रेशर आसा, आमच्यो हॅबिट्स आसात, कंडिशन्ड पर्सनॅलिटी, मागीर आमचे हॅबिट्स, आमच्यो संवयो आसात, मागीर सोशल प्रेशर, स्टेटस, टायटल्स, पोजिशन जे आसात. देखून फॅमिली संगी डील करतना आमी वयर जावन कुरपेतावन पडटा. आमचें कुटां म्हणटाना टॅक्स बांदतना थोडे फावटी आमी वयर जावन पडटा. ह्या 2 संगतींनी कुटुंबाचे विशय येताना आमचे इन्फ्लुयन्स दुसऱ्यांत आसता. देखून वी फॉल फ्रॉम ग्रेस, कुरपेतावन सकयल पडटा आमी. देखून प्रॅक्टीस वॉट यू प्रीच. तूं कितें प्रॅक्टीस करताय तूं तें मात प्रीच कर. जिये जंय आमी कितें हेरांक सांगता तें. हें देखून हांवें एक सांगचें, आमच्या पाद्राबाणें सांगचें, आमचें कापुजिनांचें आयिल्लें आमकां शिकोवन आयिल्लें कितें म्हळ्यार
आमी जाता तितली आमची प्राजिताची जिणी जियेजे म्हणून आमी सांत आंतोनीन आसीच्या सान फ्रांसीसान आमकां सांगलें हर एका प्रिचारांनी हर एक कोण पळय हेरांक प्रबोधन करता हेरांक प्रीच करता हेरांक सांगता व्हडलें धर्मा विशयांत ताणें निरंतरी पाश्चात्ताप पावचें ताणें रिपेंट करचें ताणें पाश्चात्ताप पावचें देखून सत्ती जिणयेक आड येता त्यो संगती हांवें काडचे सत्ती जिणी जियोंक म्हज्या आंगवण्यांक आड येता त्यो संगती काडूंक त्यो संगती सोडूंक आनी दिश्टावो तो दिश्टावो म्हज्या जिणयेक सत्ती जिणयेक म्हज्या रिलिजियस बेसाक आड येता दिश्टावो तो हांवें सोडिचे थोड्यो संगती हांवें सोडिचे देखून मोग करा सेवा करा दया दाखया म्हणून लोकांक सांगच्या पयलें प्राजीत आनी दोंडणीची जिणी हांवें घट करकणेचे प्राजीत आनी दोंडणीची जिणी जेजून म्हाका आयका पाट्या म्हणून नजो जाल्यार हांवें प्राजीत करीचें आनी दोंडणी करीचें इल्लोसो गोबर घालून इल्ली ती आंगवस्त्रां गोणयेची आंगवस्त्रांक न्हेसून दाविदान केल्ल्या बरी हांवें हेरांक सांगच्या पयलीं हांगा रेडी दवरचेलो माथ्यार घालूंक गोबर आनी गोणयो वस्त्रां रवडोवंक आनी उपरांत हेरांक सांगचें प्राजीत केल्या सुवाय म्हाका हक्क ना हेरांक प्राजीत करूंक हेरांक प्रीच करूंक पाश्चात्ताप पावचें थोडे फावटी हांव सांगता हांव करना पाश्चात्तापाचें दुकान घालचें देखून पाश्चात्ताप रिपेंट रिपीट न्ही रिपेंट दिव्यवाणी